आता आनी एक दुसऱ्या वाड्यार येयल्ले आसा आमी दबार शिरशिरे हांगा आसा बोरये गांवांत आनी ह्या वाड्याचें नांव दबार शिरशिरे म्हणून आसा पूण हांगा जर पळोवपाक गेल्यार हो एक उसगांव जसो टाकी वाडा आहा तसो टाकी वाडा हो दिसता कित्याक हांगा सगळे कडेन पळयत जाल्यार टाकयो दवरला लोकांनी बॅरलां दवरला टाकयो दवरला कित्याक हांगा लोकांक उदक ना। हो जो वॉर्ड आसा हो हांगालो पंच मेंबर आनी सरपंच तेचो हो वॉर्ड आसा। तितून आतां सध्या जर पळोवपाक गेले परिस्थिती अशी आहा की लोकांक 3-3.5 वर्सां पयलीं हांगा वॉटर कनेक्शन दिलां ते सुद्दां केन्ना जेन्ना आमचे आरजीचे भुरगे हांगा भोंवताले कॅम्पेन करताले तेन्ना तेंच्यांनी इश्यू हायलायट केलो बोवाळ घातलो मिडियाक आपयले ग्रामपंचायतीन रेज केलो आनी तेन्ना त्या नंतर हांगा वॉटर पायपलायन जाली 3-3.5 वर्सां पयलीं हांगा पायपलायन तेंच्यांनी फक्त घालून दवरला पूण आतां गेली 60 वर्सां ह्या लोकांक घरांत नळाचें उदक म्हणटा तें येना। जशें निरंकाल लोकांक उदक नासलें तशेंच ह्याय गांवांत तीच परिस्थिती आसा ह्याय वाड्यार तीच परिस्थिती आसा 60 वर्सां जालीं तरी लोकांक उदक ना। हांगा आमची जाणटी जाणटी बायलां आहा हांगा तेंकां उदकाक लागून 1-1.5 किलोमिटर चलचें पडटा टँकराक लागून 100 फावटी फोन करचे पडटा 4 दिसान 5 दिसान एकदां टँकर येता आनी ते टँकरांतलें उदक सांठोवन दवरपाक लागून स्टोर करपाक लागून तेंकां बॅरलां विकतीं घेवची पडटा तेंकां टाकयो विकते घेवचे पडटा तेंकां तें उदक हाडून हांगा रस्त्याचेर भरचें पडटा आनी रस्त्या वयल्यान तेंकां आपल्या घरा खंय खंय भितर घरां आहा थंय घरा कडेन व्हरचें पडटा। सो हे सगळे त्रास हांगा जाता। परतो तोच हर घर जल जो सरकाराचो नारो आसा आनी सरकार म्हणटा की आमी सगळ्या घरांक जल दिला म्हणून उदक दिला म्हणून आनी टॅप वॉटर दिला म्हणून जाल्यार आमी हे आयज एक्सपोज करता हे लोकांक सांगता लोकांक दाखयता की स्वयंपूर्ण गोंयचो जे चित्र हे सरकार दाखयता हे बीजेपी सरकार दाखयता की आमचें गोंय स्वयंपूर्ण आसा म्हणून जाल्यार हे एक सरकाराचें व्हडलें एक फटिंगपण आसा आनी एक फेलियर आहा। आयज ह्या 80-70-80 वर्सांच्या जाणट्यांक आमच्या मांयक आमच्या चलचें पडटा उदकाक लागून। आयज बायलांचे उदरगतीचे गजाली हो सरकार करता बायलांचे एम्पावरमेंटाचे गजाली करता बायलांक एक विंग्स दिवपाचे गजाली करता पूण हांगा खरी जर परिस्थिती पळयत गांवांत जाल्यार ह्या बायलांक उदकाक लागून तळमळचें पडटा रडचें पडटा। ह्या सरकारान म्हादय ऑलरेडी विकलेली आसा म्हादय विकपाक हे बीजेपीचे सगळे पॉलिटिशियन सगळे राजकारणी आयज कर्नाटका गेला आनी म्हादय विकता ते कर्नाटकाच्या मॅनिफेस्टोक ते सपोर्ट करता आनी तेच बीजेपीक हाड म्हणटा जी बीजेपी गोंयची म्हादय काडून तेंकां कर्नाटकाक दी म्हणटा। जाल्यार आयज लोकांक हांगा गोंयान ऑलरेडी उदक ना जशें 70रीन आमी बॅरलां तुमकां दाखयल्लीं जशी पेडण्यां तुयान तुमकां आमी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां आमी बॅरलां दाखयल्लीं तशीच बॅरलां आयज बोरये हांगा आसा तशीच बॅरलां शिरोड्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा। ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसा सुभाष शिरोडकर तो WRD मिनिस्टर आसा म्हणजे उदकाची सगळी सोय तेणी करपाक जाय लोकांचे हांगा लोकांचे बांयो आसा लोकांचे झरे आसा लोकांची तळी आसा। आयज जर ती जर तेंच्यांनी सारकी जर रिज्युवेनेट केल्ली तितून जर हांगा वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट केल्ले जाल्यार हांगासल्या लोकांक डोंगरा वयले उदक लोकांक हांगा लोकांच्या प्रत्येक घरांत दिवपाक शकताले। कितलेशेच अशे गांव आसा जे वयल्या लेवलार आसा आनी थंयसर उदक दिता जाल्यार कितलेशेच महाराष्ट्रान गांव आसा ज्या गांवांनी उदक नासतना कमी पावस पडटाना वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट करून ते गांवांत घराघरांत उदक पावयता। पूण आमच्या गोंयान इतलो पावस पडटा इतले झरे आसा इतले तळी आसा इतले आमचे बांयो आसा जाल्यार तेचें उदक फिल्ट्रेशन करून बारीकसो मायक्रो आमी फिल्ट्रेशन युनीट घालून हांगा लोकांक उदक कित्याक दिवपाक शकना कित्याक ह्या सरकाराक वील ना ह्या सरकाराक ती इच्छा ना लोकांक उदक दिवपाची। तेंकां फक्त लोकांक आमच्या तळमळीत दवरपाचें आहा लोकांक फक्त आमच्या उदकाक लागून रडोवपाचें आसा। हे खंय तरी हें जें राजकारण चलता लोकांक सकयल दवरपाचें लोकांक दामून दवरपाचें लोकांची समस्या न सॉल्व करपाचें आनी फुडल्या इलेक्शनाक परतेवन तुमकां आमी उदक दिता म्हणून सांगपाचें जें राजकारण आसा आनी जें मॅनिफेस्टो तयार करपाचें राजकारण आसा पळय हें राजकारण खंय तरी बंद जावपाक जाय। आयज झोपडपट्टेन तुमी लोकांक घाटयांच्या झोपडपट्टेन तुमी उदक पावयल्यात तुमी व्हडल्या व्हडल्या घाटयांच्या बस्तींनी तुमी उदक पावयल्यात ते मागीर डोंगरार आसूं ना जाल्यार मशनान आसूं तेंकां तुमी उदक पावयल्यात पूण आमचे गोंयकार जे कितलींशीं वर्सां हांगा ह्या जाग्याचेर स्थापन जाल्ले आसा ह्या जाग्याचेर ते रावतात तेंकां तुमी उदक दिवपाक फेल जाल्ल्या। हांव मागता आमच्या आई माय कडेन कितें सांगपाचें की तेंकां जे उदकाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाता आनी उदक खंयच्यान हाडचें पडटा तें मागीर सांग। आमकां 1 वर म्हण लागता आमकां वयर चडपा जाय आनी देंवपा जाय आनी ते एक कोळसूल घेवन येतले जाल्यार आमच्यान पांयांच्यान जायना। आमी कितें करपाचें उदका तुमी आमकां कितें दिता जाल्यार तुमी दिया। आनी टँकर कितल्या दिसांनी येता मागीर टँकर 4 दिसांनी 5 दिसांनी अशें करून तो बीन आपोवंक जायो। आमी कोणा पंचायत सांगो जाय हालीं सोंपता जाल्यार आयज सांगो लागो जाय मागीर 2 दीस सांगत रावो जाय मागीर तेका तो घेवन येता। आनी आतां कनेक्शन मारला ते तुमकां उदक केन्ना येवपूच ना आजून येवपूं ना जाल्यार नाच उदकूच ना।
उदकूच ना. उदकूच ना. सो आता तुमका दोनपार ह्या वतांपासून तुमका उदक हाडपाक वयचें पडटा. हय पयस जाय पयस जाल्यार एक- वयची पडटा. चलचें आता पडटा. उलो पासून मेळपा नायला हांव वचपा घरी 2 बाटली घेवन. हा तेव्हा आतां तुमी येयल म्हणून आमी उदक हाडपाक 2 बाटली घेवन आतां वचपाक घातली. हय आतां वचपा आयले. उदक ना भुरगीं सकाळ कामां वयता येता सांजे काडयल्या. मागीर ते म्हणून सगळें उदकाय तुका अरेंजमेंट करची पडटा हांगा हय घरा. ते सकाळ उठयली एक कोळसूल भरून हाडून दिता आनी मागीर वयता. अरे देवा. सो पळय ही परिस्थिती आमच्या गोंयान आसा. आयज गोंयचे जर पिक्चर गेले आनी गोंयचे जर चित्र हे सरकार दाखयता हे खूब बरें म्हणून दाखयता की आमी डेव्हलप स्टेट, आमची GDP अशी आसा, आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा, AC कॅबिनान व्हडले व्हडले हॉलान व्हडले व्हडले मिटिंगेक हो प्रमोद सावंत व्हडली व्हडली भाशणां दिता, हो निलेश काब्राल व्हडली व्हडली भाशणां दिता. निलेश काब्रालान सांगलेलें की एप्रील म्हयन्यान लोकांचो कितें उदकाचो विशय आसा तो सॉल्व जातलो म्हणून. पूण हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो सोडून दी, हांगा लोकांक नळाचें कनेक्शन पासून तुमी दिवंक ना. हांगा पायपां घालून दवरल्यात, तेंच्या नळाक केन्ना लायफ टायम उदक येवंक ना. लोकांनी हांगा ह्या घरांनी केन्नाच आपल्या नळाक उदक पळोवंक ना. ही परिस्थिती आयज गोंयान आहा. हे जर आमचे आयज जाणटे, आमच्या आवय सारके आमचे जाणटेक, आमच्या आजये सारके माय सारके आयज जर जाणटेक जर तुमी उदक हाडपाक 1.5 वर जर चलयतात जाल्यार कसलें तुमचें डेव्हलपमेंट, कसलें तुमचें राजकारण आनी कसलें तुमचें BJP गव्हर्मेंट. आयज तुमी फक्त लोकांक मतां घेतात, फटयतात, आश्वासनां दितात आनी आमचे सगळे फॅसिलिटी आहा ते भायले लोक जे गोंयान येवन सेटल जाला तांकां तुमी दिता. आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सरकाराक सांगता, निलेश काब्रालाक सांगता, चीफ मिनिस्टराक सांगता आनी हांगलो जो MLA सुभाष शिरोडकर आहा ताका सांगता की ह्या लोकांक ह्या वाड्याचेर तांकां बेगिनांतले बेगीन उदक दी. आनी हांगलो पंच आसा, जो सरपंच आसा ताकाय आमी रिक्वेस्ट करता की एवरी टायम ग्रामसभेनो विशय येता, सो तुज्या कडल्यान खंय ना खंय तरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हांगा तुवें घेवपाक जाय. जर तुमकां हांगा उदक चडना, हांगा येदे व्हडले दोंगर आसा, हांगा म्हाका दिसना उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो म्हणून हांगा वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट तुमी करपाक शकता. हांगा मायक्रो फिल्ट्रेशन युनीट तुमी हांगा घालपाक शकता. त्या युनिटाच्या अंडर हांगा तुमी 10, 12, 15 जी घरां आसा त्या घरांक तुमी उदक इजिली सप्लाय करपाक शकता. हे खंय ना खंय तरी इनिशिएटीव ह्या पंचायतीन घेवपाक जाय. ह्या सरकारान तांकां हेल्प करपाक जाय आनी ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम हा इशू आहा तो सॉल्व करपाक जाय. देव बरें करूं.